कर्त्याकाळसान मंदिरात तुझ्या येताव सौम्या निर्मळ बलिदान पेटयताव पाताक आमचे सौम्या मिरडटा ओडा मोनात तुका लतता सुकून गेल्ल्यो शेळ्यो आमी सर्व जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्य पातीर आसा भोवतीन तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस बरा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येताव सौम्या निर्मळ बलिदान पेटयताव पाताक आमचे सौम्या मिरडटा ओडा मोनात तुका लतता वेचीक पुता परी आमी पयस गेलेल्या तुझे कृपेन तुझे दये आमकां जमल्या आनी केदीस तुझे तो पयस सरनाशे तुझी ससाय आमकां दी म्हूण सौम्या मागतां कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येतां सौम्या निर्मळ बलिदान पेटयतां पाताक आमचे सौम्या मिरडटा ओडा मोनात तुका लतता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो सोम्याची स्तुती करूंक आनी येवकारिस्तान भक्तीपणी वांटली जावंक एका कुटुंबात स्मिरितान सांगाता जमल्या आज पवित्र सभा क्रिस्त येण्याच्या काळाचो दुसरो आयतार संभ्रामता आयची देवस्तुती आमकां पातकी जिणी बदलून भगवंतपणाची जिणी जियोंक उलो दिता जशें स्नानी जुवांव वर्त्या प्राजिताची जिणी दियल्लो आनी पातकी जिणी बदलून सोम्याच्या सडोवण्याच्या येण्याक वाट तयार करूंक उलो दिलो तशें आमच्या जिविता मुखांत पेल्याच्या जिविताची वाट देसवाड करिनासता सोम्याच्या पावलांनी सोमकोंक ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार आमी कशें आमची मोगा जिविताची वाट तयार करूंक जाय म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता तर ह्या येवकारिस्तान भक्तीन वांटो घेवया आनी कृपा जोडया म्हज्या भाऊ भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकात आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे गुन्यांव सांगता मनाक चिंतून तोंडाक नुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत भगवंत सदांच संपवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फाफो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थया ससनाच्या आनी काकुळदरा देवा तुझ्या पुताक आमी दावें दावें मेळोवंक येता संवसारीक करण्यो आमच्या वाटेर अडकळ जायन जावच्याक
सर्गींचे सनवायन आमची मनावस वाढाय ह्या परीन तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले, तिच्या आपराधीचे बारीकपण दिवन जालें. सगळे तिच्या पदकांक सरस्वराच्या हातांतली थोडी केस्ती तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरण्यान सरस्वराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. रेख फालके बरोवन येवन दी. रेख पर्वत आनी दोंगर समतळ जावन दी. उंच सकल सुवात सफट जावन दी. फोंडफोंडकुल्या आसलेलो जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सरस्वराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शाराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सरस्वर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ठ बोवळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवे आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळ्यांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतार. तुझी काकुळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकातलो. तूं आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता. ताजी बेंबिरांत आसल्यांक ताजी कुमोक लागीं आसा. अशी ताजी महिमा आमच्या गांवांत वाचतली. तुझी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक रावन धरता. विश्वासीपण भुमींतले उपजातले. नितीवनपण सर्गातावन नदर घालतले. तुझी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताजे फुडल्यान वयतले आनी अशें वचून ताजी वाट तयार करतले. तुझी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर.
तुझी काकूळ तामकां दाख येसोमिया आनी दयेन आमची चडवण कर. सान पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. मोगाच्यानो, हें एक तुमी केदींच विसरचे न्हय. सोम्यांक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरीं आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरीं. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली बासावणी पाळोवंक गळाय करिना, पूण तुमच्या लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जाय नये बगार समेस्तांनी आपणा थंय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा. सोम्यांचो दीस सराबरी येतलो, तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसळून पडटली, मूळ तत्वां उज्यान कडून वेतलीं, पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लासून भस्म जातल्यो. सगळी सृश्टी हे परी नास जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक बेगीन बेगीन तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगान कडून वेतलीं. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपूण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळयवन आसाव. देखून मोगाच्यानो, ह्या घडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणांचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. देवाचें उतार हें. देवाचें उलोवपां. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस परसमरोक तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशा कुळू देवाचें तारण देखतले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. समाकपो मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू ख्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही. इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकार अशी आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धरतलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. आरण्यांत एक थाळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जोवाव, तुमची पातकी जिणे बदला आनी स्थान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्ख्या जुदया प्रांतच्या संदमुल्यांतावन आनी जेरुसलेमेतावन लोक ताचे सर्सी वेतलो आनी आपली पातकां उसारन जोर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. जुवांव खऱ्या लोव्याचें वस्त्र न्हेसतलो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतलो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता. बागोन ताच्या वनांच्यो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक बरयणार आनी एक स्वातंत्र्य होराटगार म्हणीत भारताच्या जैता खातीर वावुरलो एक फ्रीडम फायटर आपूण बरयलेल्या एका कथांत एक काणी हांगासर अशी घालता आनी त्या काणयेचें नांव जावन आसलें मायन. आनी ती काणी अशी आसा, त्या काणयेंत आमकां एकलीच कुटुंबांत कोणीय नासतना जियोन आसली एकली एकसुरी आवय आनी तिजे सांगाता आसलो एक पूत. आमी सबारांक कळीत आसा, कोणायकी आदार नासल्यांक आदार दिवनसो सोडल्यार दिनासतना पयस उरचें भोवूस उणें. जाल्यार ही हांगासर कितें जाता, तिजो पूत तिका सांडून पयस वता आनी पयस गेल्लो पूत जायत ती कारबारी करन ताजें तें आसलें सकड होगडावन आखरेक आवयचो उगडास येता आसतना पाटी येवया, पाटी या, म्हाका ती राखून रावतली, म्हाका ती आपणयतली म्हणलें भोगप ताच्या मतीन तो कंसता आसतना थंयसर पाटी येवचो निर्णय घेता. आनी एका दिसा तो पाटी येता आसतना ताजे पयन लांब पयन जावन आसलें देखून पांय वाटेन तो येता आसतना पयशे ना कितें ना, पांय वाटेन तो येता आसतना घरा तो पावता आसतना सांजेचो वेळ जाता. आनी त्या सांजेच्या वेळार ह्या बायल मनशाच्या वा एका आवयच्या दारार तो तापडता आसतना थंयसर ते दार उक्तें करन पयलें विचारलेलें सवाल, पुता आयलोय गे. आनी ताज्या उपरांत तेज्या हातांत आसलें उदकाचो तो चंब काडून ताज्या हाताक दिता, वस तुकास तूं धू. आनी थंयसर भायर सरन ताजे मुखामळ हात पांय तो धुवन भितर सरन भितर येता आसतना आवयन रांदप रांदून शीत वान्न बशयेंत ताका अन्न दिलें आनी तें ताणें खुशयेन स्विकार केलें. आनी स्विकार करनासता आसतना जेवता आसतना थंयसर तो आवय उलयनातलें पळोवन तिका एक सवाल विचारता, हांव येता म्हणून तुका कळीत आसलें गे. त्या वेळार ती म्हणटा, तिच्या दोळ्यान दुकां गळटात आनी ती दुकां त्या शिताक पडटात आनी थंयसर पूत समजता गे, वय म्हजी आवय सदांच म्हज्या येण्याक राखून रावल्ली. सदांच ती चंब काण घेवन उदक काण घेवन थंयसर म्हाका राखून रावताली. सदांच ती म्हाका पसंदचें जेवण करन शीत करन ती राखून रावतली, कित्याक तिजे थंय आसलो एक बरवसो म्हजो पूत पाटी येतलो. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, इस्रायल घरांची गत हीच. इस्रायल घरांक देवा तावन तांणी कितलेंय पयस गेल्यार देव हर एक दिसा म्हणल्यार बरी राखून रावतलो. आज पाटी येतात, फाल्यां पाटी येतात, परवां पाटी येतात, येवनात गे परत्यान हांव राखता, परत्यान हांव प्रयत्न करता, जायत्या प्रवाद्यांक हांवें धाडलें आनकी थोड्यांक धाडटा. अशें देव इस्रायल घरांक जायते फावटी तो राखून आसलो आनी ताचो मोग व्यक्त करनासलो. त्या देखून आज आमी चिंतूंक आसा, जे केन्ना असल्या मोगाची भागीदारां आमी सकड जाता, असलो मोग आमचेर एक मोर घालता, आमचेर एक मोर घालता.
आनी ती मोर गल्लो तो मोग देवान सांगलें बरें आमी ताजी भुरगीं जावच्यात आमकां एक बसवणी थंयसर मेळटा. ताणें आमकां ताज्या मोगान नेटयलां आनी त्या मोगान ताणें आमचे वयर एक मोर मारल्या आनी तो मोग आमकां ताजी भुरगीं जावचें बरें करता. आमी हर एकल्यांक तो पाटी आपयता आनी आदवेंताच्या काळार आमी आसा. येदोळूच हांवें सांगले प्रमाणे दुसरो आयतार पयलो आयतार आनी एक हप्तो कसो धांवलो म्हणून आमकां कळीत ना. कितली पुरती तयाराय आमी केल्या आमकांच विचारूंक जाय, आमीच जणाव. आनी परत्यान देव आमकां म्हणटा भियेनाकात, फाटीं सरा, फाटीं येया, हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमच्या खातीर राखून आसा. कित्याक तुमी म्हजी भुरगीं, तुमी म्हजी भुरगीं. आज इसाया प्रवादी ताच्या बरपा मुखांतर आमकां म्हणटा बुजवण हाडून येता आनी बुजवण दिवची उतरां तो हाडून येता आसतना म्हणटा बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. इसाया प्रवादीच्या लेखनांत वा ताणें बरयलेलीं उतरां अशीं वाचतात. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. इसाया प्रवादीची ही बोब इस्रायल घरांक जावन आसली आनी ते म्हूण धरून तो म्हणटा ही बोब ताजी मात्र न्ही, इस्रायल घरांक ताणें दिल्ली ती बोब मात्र न्ही, बगार हर एका दिसा देवान घालची बोब हिस्स जावन आसली. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया तांकां फाटीं आपोवन हाडा. वय अरण्यांत एक बोब आयकता. सरस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालकें भरून येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकयल सुवात सफट जावं दी आनी फोंडकुलां आशिल्लो जागो मैदान जावं दी. अशें देवाची वाट सगळ्या तुमच्या काळजा मनांनी देवाक मानवचे बरें तयार करूंक तुमी मुखार सरा. आम्हा सगळ्यांक मेळचो संदेश वचो. ते देखून हांवें आज तुमकां आराधना वेळार केल्लो नियाळ वचू जावन आसलो. आमी देवा सांगाता, क्रिस्त सांगाता सोमकोंची वाट कसली जाय. आमकां सोलोवन दिल्ली वाट येदोळूच जायत्यांनी तांच्या निदर्शनांद्वारे तांच्या जिविताद्वारे आमकां दिल्या आनी ती घेवन आमी आमची पवित्रपणाची वाट सोलोवंक सकतावंगे. देवा संगी आमी फाटीं पडटा थावंगे म्हणलें चिंता आटोवंक आमकां आज आयची वांजेलाची उतरांय आमकां आनी वांजेलांनी पयलें वाचपा दुसरें वाचपा आनी वांजेलाची उतरांय आमकां ह्याच दिशेन आपोवन दितात. ती आखरेची देवाची उतरां इस्रायल घरांक दिल्ली ती शिक्षा न्ही, बगार एक सोडवणेचो अवकाश जावन आसा. बुजवण दिया म्हणली उतरां तांकां शिक्षा दिवच्याक न्ही, बगार तांकां एक बरो सोडवणेचो अवकाश लाभच्याक. ते देखून आमकांय ती उतरां प्राप्त जाता आसतना आमी आमच्या जिवितांत तयार करूंक आसची वा तयार केल्ली वाट ताजे सांगात सोमकोंक आसा म्हणलें मतींत आमी दवरया. इसाया प्रवादाची उतरां आयकल्लीं आमी मार्कान बरयल्या शुभवार्तेंत आनी आमची नदर घालची तर मार्क आमकां आमच्या दोळ्या मुखार एक विभिन्न चित्रण थंयसर दवरता आनी तें चित्रण जेजू क्रिस्तच्या दुसऱ्या येण्याचें जावन आसा. आनी हें येणें आणकी सुडाळ रितीन अर्थ करून घेवंक तो स्नानी जुवावंक आनी ताणें उलयल्या उतरांचो गोटू आमकां आज कळयता. ते देखून जुवांव सांगची उतरां आमच्या कानांनी आज गुंजय आनी ती गुंजतात. कित्याक असलीं उतरां आमी आयकत आसतना आमकांच आमच्या जिवितांत बदलिया एक बदलावान आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणली एक आशा आमचें थंय उपजता. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 9 वळ 2
आमी वाचलें तर आमकां अशें आयकोंक मेळटा हर एक क्रिस्ती बावर्ती नवे वाटेची पाटलाव धरा जावं दादले जावं स्त्रियो हर एकली नव्या वाटेची पाटलाव धरा कसली ती नवी वाट जेजू क्रिस्त आनी ती नवी वाट आमी स्विकार करता आसतना त्या नवे वाटेची पाटलाव धरत जाता आसतना आमी त्याच वाटेन चलोवंक आसा सोमकोंक आसा नवी वाट आसा जेजू क्रिस्त आनी ताजे शिश्य जाल्ल्या आमी ताजो पाटलाव करचो गरजेचो जे केन्ना ही जुआंव बाप्तिसाची उतरां लोक आयकलो तांणी तांचे काळजां बदलूंक तयार जालीं वा तांणी प्रयत्न केले आनी हेंच बघप आमचें जाय वय सूख वळखून घेवचें म्हळ्यार जुआंव बाप्तिस्तान लोकांक तांचे वाटो बदला जिणी बदला म्हणटा आसतना थंयसर सूख वळखून घेवचें एक उतार वा सन्निवेश थंयसर लोकां मदें येता आनी हांगासर आमी आमच्या जिवितांत सूख वळखून घेवचें म्हणून चिंता आसतना कसल्या रितीन सूख वळखून घेवचें वय एक शब्द आसा मेटनोया म्हळ्यार म्हणजे काळजां मनांत हांव बदलावनाची चिंताप कांय फाटलें जिवीत दवरनासतना कितेंय फाटल्या जिविताचें चिंताप दवरनासतना संपूर्ण रितीन आपणाक खाली करून बदलावन हाडचें चिंताप हेब्रेव भाशेन शुभ म्हणलो शब्द आमी हाका वापरता आनी शुभ म्हणलो शब्दाचो अर्थ जावन आसा पाटी परतुचें वैयक्तीक रितीन आमचें तें आसलें कुस्तेंपण मेळें काडून उडोवन आनी आमी नितळ जावचें हें जावन आसा बरेपणाचें आनी बदलावण्याचें जिवीत आपणावचें त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी आटायलेलीं हीं देवाचीं उतरां आमकां ह्याच दिशेन आपोवन व्हरतात आमचें जिवीत असलेंच जायचें बदलावन मेळचें तसलें फाटीं परतुचें तसलें फाटीं वेचें तसलें देवच आमचो म्हणून मानून घेवचें तसलें जाय आयच्या वांजेलाक तुमी तुमची नदर घाली तर आज आनीक एक विशेशता थंयसर दिसून येता थंयसर मार्क जेजूच्या नेसना विशयांत उलयना तरी जुआंवच्या नेसना विशयांत तो आनी ताच्या खाणा विशयांत तो थंयसर उल्लेख करता जुआंव बाप्तिस्तान न्हेसिल्लें वस्तूर एका खऱ्याची लूं आनी ताणें केल्लें खाण देंपे आनी रान मोव ते देखून अलेक्झांड्रिया क्लेमेंट जुआंव विशीं अशें म्हणटा असल्या वस्त्रा वरवीं जुआंव ताजें दुबळिकायेचें चित्रण आम्हा सगल्यांक तो दाखोवन दिता जावं बरो तो एक याजकाचो पूत वैगिनी ताचो बाब जाकारी आनी तो याजकाचें काम तो थंयसर करतलो बली आनी लोकांची मागणी तो थंयसर देवाक अर्पितलो आनी असलो जाकारीचो पूत दुबळिकाय आपणावंक शकता तर वा दुबळिकायेंत जियोंक शकता तर चिंता ताका ताज्या फाटल्यान येवचो आनी एकलो आसा ताजें जिवीत आणकी कितल्या मट्टार दुबळिकायेचें जायना जायत हें चित्रण तो आमकां आज हांगासर दिता हांव जशें जियेला म्हज्यानी दोडत्या वांट्यांनी तो जियेतलो कोण मुखार येवंक आसा तो जेजू क्रिस्त सादेपणाचे आनी गौरवान जियोवची जिणी तो आमच्या मुखार आज दवरता सांत जेरोम अशें म्हणटा स्थानीक जुआंव एक देवोंत आवय कोण ती एलिझाबेथ आनी देवोंत बापय जाकारी हांचो भुरगो तो जावन आसलो जाल्यार हें सकड सांडून तें सादें जिवीत तो आपणायता आनी दुबळिकायेन तो जियेता आनी ताणें घेवचें तें घेवन आसलें तें
खाण ताज्या आध्यात्मीक जिविताक बरेपणा पडटा. तो कितें बायलें जशें कितें म्हणटा ताजें खाण जावन आसलें एक दुबळ्या मनशान खावचेंच आसलें. देंपें आनी रानमो हें खाण खावन ताज्या कुडीक तो सकत मात दिता न्ही, ताजे आत्मीक जिविताक तो ताजें आत्मीक जिवीत तो सक्तेन भरता. कित्याक तशें केल्यार मात्र देवाच्या वाटेन आमी चलोवंक जाता. आनी हाका एक निदर्शन आमी चड पयस वचचे नाका. आमचो घडणार सान फ्रांसीस आसिसी ताजे जिवितांत ती जे केन्ना ताणें सोम्याची भेट ताणें केली. सोम्या सांगता तो चल्लो कोटकारा रुपांत आयिल्ल्या सोम्याक ताणें वेंग मारली आनी थंय तावन ताजें जिवीत थंयसर ताणें बदलिलें. आनी ताज्या एका आत्मीक जिवितांत तोय दुबळेकायेन जियेलो. आनी जें कितें मेळटा तें देव कितें तें दिता तें तो स्विकार करतालो. आनी असलो मनोभव आमचोय जाय जाय म्हणलें आज आमकां जुआंव बावतिस्त शिकयता. जेरुसलेमाचो सान सिरील अशें म्हणटा, जशें एक जीवदळ अशीर वाटेर वचून आपले खात वडन बदलूंक प्रयत्न करता गे, तेच बरें जुआंव बावतिस्त आमकांय अशीर वाट घेवन मुखार चलोवंक उलो दिता. आमचे मदें जायते चॅलेंजीस आसात जिवितांत, जायते कश्ट आकांत बेजाराय आमी भोगता आसतना अशीर वाटो आमकां जायत्यो मेळटात. आनी अशीर वाटेर आमी चमकत आसतना आमकांच आमी बदलून जियोवची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार ती पाशार जाता. आनी ती जिणी आमी आमची करून घे जाय. त्या देखून देवाचें उतार आमकां म्हणटा, जागृत रावा तुमी देवाची भुरगीं, ताज्या पवित्र वाटेची भुरगीं. तुमी देवाची भुरगीं, ताज्या पवित्र वाटेची भुरगीं. तुमकांय ताजे सांगता जियोंक ताणें तुमकां आपयलां आनी तुमी ताजे सांगता जियेतेल्यात. त्या देखून सान पेद्रो म्हणटा, देवाक एक दीस 1000 वर्सां आसल्यार बरें आनी 1000 वर्सां एक दीस आसल्यार बरें. त्या देखून आमी आमच्या मतींत काळजांनी विचलीत जावचें नाका, कितेंय दुसरी चिंतपां आठोवचें नाकात. कित्याक देव आमकां जाय पडतो वेळ दिता. काल नातल्यार आज, आज नातल्यार फाल्यां म्हजें जिवीत हांव केदाळ बदलूंक शकता, त्या दाळा म्हाका देव वेळ दिता. आनी हर एका अंतर, हर एका घडये देव म्हजे सांगाता आसा. त्या देखून जायते फावटी हांवें अशें नियाळ केल्लें आसा. जेजू सांगता ताजे शीस मिसांव करनासता आसतना सबार फावटी थंयसर कुर्डे आयिल्ले, तोंटे आयिल्ले, केप्पे आयिल्ले, मोने आयिल्ले. आनी हे व्यक्ती थंयसर जेजू मुखार येता आसतना जेजून तांकां पयसुल्यान पळोवनूच तांकां पारकिल्लें जावन आसलें. आनी तांचे थंयसर कुडींत उणेपण आसलें जेजू पळयना, बगार तांचे थंय आसलें आत्मीक उणेपण थंयसर तो पळयता. आज आमी आमच्या आत्मीक उणेपणा वरवीं सबार फावटी दोळ्यांनी केल्ल्या पातका वरवीं आमी कुर्डे जाता. सबार फावटी आमी उसारलेल्या उतरां वरवीं आमी मोने जाता. सबार फावटी आमी आयकल्ल्या त्या उतरां वरवीं आमी केप्पे जाता. हाता पांयांनी नाका जाल्ली कामां केल्ल्यांनी आमी थोडे फावटी तोंटे आनी आत समानातलीं वा आत नातलीं मनशां जावं पावता. ह्या वेळार आमकां जेजूची गरज आसा. ह्या वेळार आमकां पवित्र सक्रामेंताची गरज आसा. आनी तो सक्रामेंत जावन आसा पातकांचो बक्षाण्याच्या सक्रामेंत. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूक स्विकार करच्या फुडें आमकां दिल्लो हो आद्वेंताचो काळ बऱ्या तरेन आमी करची या. आमी जेजू थंय पाटी परतोवया आनी जें कितें आमचें थंय आसा तें उणेपण आमी वळखून घेवया. आनी मुखार असलें उणेपण नासतना जियोंक, संपूर्णपणे जियोंक, खालतेपणान जियोंक जाय आसली कृपा आमी त्या पवित्र सक्रामेंतान जोडून घेवया. तो जावन आसा कुमसाराचो सक्रामेंत. जायते फावटी आमकां असले भाग मेळटा. क्रिस्तांवांक
एक भागच सै कित्याक कुमसार सोडून घेवचें कुमसार जावचें कुमसारान आमची पातकां आमच्या पातकांक आमी बक्षाणें मागचें आनी जेजू क्रिस्ताक तूं सदांच म्हणजे थंय ये म्हणून आमी ताका आपोवचें हें जावन आसा कुमसार त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो पुर्ती तयार आमी करया जे केदना जुजे तुमची दारां तापडूंक येतलो कित्याक तुमची काळजाची दारां तापडूंक जुजे येतलो कित्याक थंयसर तो मुरयेक घेवन येतलो आनी जेजूक घेवन येतलो तुमच्या काळजाच्या दारांत तुमच्या काळजां भितर जेजूक दवरूंक तुमी स्विकार करिनांतर तुमची दारां दांपून उरतलीं तुमची दारां उक्तीं करा आनी जेजूक स्विकार करा आमेन आतां आमी उबे रावया आनी बावरताची उसारणी करया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवेदार बाप तो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसतानी ना दिसता सर्व वस्तू सोडसनार आनी एका सोम्याचे क्रिस्ताक सत म्हणटा देव सगळो स्फूर्तो सकळाली पापां सनला देवतां देव उसवरतां उसवार कर देवतां उसलो खरदी तो देवतां जल्मलां ताका सोमना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार म्हणेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताका ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्याच्या आनी मेल्यांची मुसली करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्यान सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दिता तो बापा आनी पुता तावनीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समर्पण नमस्कार आनी महिमा हो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मिकावर स्थापले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षाणे खातीर एक पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणा आनी सासणाच्या जिविताक विश्वास दवरता आमेन मोगळा बापा आमी तुजी भुरगीं हांगासर जमल्या वसता आमच्या काळजा मनाचे अत्रेक तुजे मुखार आतां आमी दवरूंक आशेता मोगळा बापा ती तूं स्विकार कर आनी जें कितें बरें म्हणून तूं लेखताय तें आमकां दी आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी सता नितीन जेवन तुजे वाटेन सारक्या रितीन मार्गदर्शन दिवन परजेक सोलोन व्हरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता राजकीय फुडाऱ्यांनी आपुणूच बलिश्ट म्हणलें स्वार्थी चिंती नासतना परजे खातीर विंचून काडिल्लो वावराडी म्हणलें समजून लोकांचे आनी समाजाचे उदारगते खातीर पासत वावुरचे व्यक्ती तांकां कर म्हूण मागता नतलां पेस्ताक खरी थाराय करता आसतना हर एक कुटुंबा सांद्यांनी देवाक मेळचे खातीर निर्मोळ आनी निस्कळ जिणी जिवंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या युवसनांनी नतलां पेस्ता जेजूक भेटच्याक एक अवकाश म्हणलें चिंतून वायट संवयांतावन पयस रावून आपली जिणी वाट देसवाट करिनासता भगेवनपणी जिवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमची जिणे वाटेन देसवाट करिनासतना बगार आमचें जिवीत देवाचें देणें म्हणलें समजून त्या प्रमाणे नीट वाटेन समजूंक खरी आत्मीक जिविताची तयारी करूंक कृपा दी म्हूण मागता मोगाळ बापा आतां आमी दवरलेली मागणी आनी आमच्यो सर्व खासगी गरजो तुज्या मुखार दवरून आमी येता आसतना तितून दयेन स्विकार कर आनी आमकां तुजी भुरगीं जाल्ल्यांक तुज्या वाटेन चलोवंक जाय आसली कृपा आनी बेसांवान तूं आमकां लाभय ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवा मारिफात आमेन.
ते देव आमी तुका सौनामची कानी मोगाळ बापा सौनामची कानी तुझ्या पातकी भुरग्यांक मोगतसो अधिक मोगाळ बापा मोगतसो अधिक बापा आमचे मोलेकीते बापा सावना साते तुझे देखून जेसू कामी ओपून दिताव आसा आमची कानी जावन आमची कानी बापा आमचे मोडले किते बापा जावन आसा तें तुझे देखून जेजू कामी ओपून दिताव आसा आमची कानी जावन आमची कानी Wainas petaytaw tuka panoncha moga bapa tuka manoncha स्वीकार कर तू आमका तुझ्या पाकी भुरग्यांक मोगा बापा तुझ्या पातकी भुरग्यांक बापा आमचे मोडले किते बापा जावन आसा तें देखून जेजू कामी ओपून दिताव आसा आमची कानी जावन आमची कानी बापा आमचे मोडले किते बापा जावन आसा तें तुझे देखून जेजू कामी ओपून दिताव आसा आमची कानी जावन आमची कानी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वस्वत मानून घे दयाळा बापा कालत्या खालसान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे बटन वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी
जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमयावर वे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशां पोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बघूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेस्पोर्tu. Cercanii संसार बोला तुझ्या वैभवा. ऊन सर्गी तुकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पोराचे नवीन येता ताकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे, ऊन सर्गी तुकाचे. बापा खुरोस तुम पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या आदरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उदासाक करात. बावर्त सुगुट परगट या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी सर्वनाची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जॉनपणाचो बरवो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बोवा परबायन तुज्या येण्याक आमी राखता आसतना सदांच तुज्या वर्त्या कृपेन आमकां बर. आमच्या सांगाता सदांच राव सोम्या आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक भोव आपरबायचो करो संतोष उपजासें कर. आमची पिडा गूण कर आनी आमच्या जिवनांत जायतें समाधान माया मोगो आसा कर. ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगाती बघ्यान आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेसो संप्रांसीस संपाद पियो समान दुन्यान सम क्लारा बरोबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मायमोगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची याज्ञा मनान धरून तनशी गेलेले प्रार्थन धीर घेऊन मनवया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे बक्षिता तशें आमची भक्तां भोगोत आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोबर शानत तेलांक आमकां तुजे उदार काकूळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रास वर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. गवळ्या बोया इष्टा करया
एक काळजात मोच्या सौम्य जेसू येण्या स्वारी रक्त हांव तुझ्या सगळी मनात आमकां पावच्या आभार जिवाक कधी दुखेन कष्टा वावरांत आमच्या विशेवाक पुनर्जीवन पोणात आमच्या ज्ञान्या देवा सस्ते उदक सदांच लाभोवच्या आमच्या बाबा गवळ्या बोया इश्टाक या एक काळजात मोच्या सौम्य जेसू येण्या स्वादी रक्त हांव तुझ्या सोडवून घरा पासयलेल्या संवसार उजवाडा पातका मरणात हांव सोडयलेल्या आमच्या तारका पाटय उजवाड धांवडाय काळो धाडत म्याक तुझ्या संकय दयेन वाट परजेक तुझ्या मोगाच्या गवळ्या बया इश्टाक या एक काळजात मोच्या सौम्य जेसू येण्या स्वारी रक्त हांव तुझ्या मनशा पासत मोणी जाल्ल्या आमच्या सौम्या देव पाटी कितें मोगाक तुझ्या दया हेर कोणेच तुजी बरी मोग केल्लो ना संवसार सगळ्या कोण सर तुका मेळना गवळ्या बोऱ्या इश्टाक या एक काळजात मोच्या सौम्य जेसू येण्या स्वादी रक्त हांव तुझ्या जीव सैतर पेल्ल्या आपरिमेत मोगा संवसार बरें करीत गेल्ल्या क्रिस्ता सौम्या ओपून दिता आमकांच तुका मोगा आख्या सर्व समचे घेत तूं मारून राया सगळींच्या गवळ्या बोऱ्या इश्टा करया एक काळजात मोच्या सौम्य जेसू येण्या स्वादी रक्त हांव तुझ्या प्रार्थया प्रितीच्या बाप्पा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडे रक्ताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जनवायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देणया लबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोखा सगळे आमी एक घडी भर बसया मोगाच्या होगळाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा बोवा परबाय सुदीस देवान आमकां दिल्या ह्या दिसा तुमी जायतीं जाणां रेतेरीक आयल्यात रेतेरीन भागीदार जावन
पवित्रपणान बरोवंक आनी क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमच्या घरांत आमच्या जिवितांत हो देवकार दिवच्याक फावो जाल्यान ह्या खातीर तुमकां आमी आभार मानता. काबजीन प्राथमीक सर मेळोन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयची रेतीर वापरपाय तरान चलोन वेले जावन आसात मानादीक बाबा इवन पिंटो आमच्यात देवापण्या केंद्राचे डिरेक्टर ते जावन आसा आमच्या प्राविन्साचे. जायती तांचे मिनत जायत्या भुरग्यांक ते मेळटात आनीक चड उर्बेवंत जावन आनी चड आनी चड मापान तरणाट्या भुरग्यांक देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवच्याक ते तांकां उत्तेजन दिवन आसात. तांच्या मिसांत आमी बरें मागता आसतना आयच्या दिसा आमच्या संगात आसून आमच्या ते मगल्या मीस बडयलेल्या आराधनांत आनी तांच्या शिकवण्यांत जायते देवाचे उतर प्रगटलेल्या तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाप आल्बान डिसोज आमच्या संगात आसात तांकांय भेटून केल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणया. गायन मंडळी भाऊ जॉन आनी आमचे कोयर पंगड तांकांय तुमच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं प्रत्येक तरान बोवा पुरबायचो काणी कसो पुरुश हांव केदाळ्या म्हणचें आसा नथींग विल बी लेस एट डिवायन मर्सी म्हण. कित्याक म्हळ्यार अग्रेच्या घडये म्हळ्यार खंयच्या घडये येताच आनी दिताच आनी ते पावताच. त्या देखून थोडे म्हणच्या आमकां ते पावता पावता हांगा कांयच उणें ना. दैवी कागूचो जेजू कांयच उणें करिना हरये कडेन दिता. आनी आतां तुमी पळयलो इतलो वापरपाचो पुरुश हांव देवान ते दिल्ल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आमी आभार मानता. खंडीत जावन संतोशाची दुखां वळटात. कित्याक म्हळ्यार इतलें बरें आपुरबाय तरान दिल्ल्या उल्या पाळो दिवन इतलें लांब लायन पुरुशांव आनी तितली बरी खाणीक तुमी दिल्या. हरयेकल्यान येता आसतना एकलो म्हाका विचार लागलो इनी दादा पारबा उंडा म्हणून. हांव ते एक 5 किलो गोंया पीठ कोणें सांगिल्लें हाडया म्हूण वेता आसतना पारबा उंडा म्हणलो. हांवें म्हळें हेका लागलो येदागला पारबा क्रिसमस म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मतीन पळया कितें हाडून आयल्यात आज एक व्हडलें फेस्त हांगा म्हणल्यार बरी मोगाचें न्हू. देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक आनी आपुरबाय तरान तुमी दिल्ले सगळे वस्तू हांगा आसात. परवां कुस्वर कसो दीस 11, 12 आनी 13 तारखेर 8:30 वरार हांगा आराम जातले. किडयो आनी नेवरेकरचे सायेत ते वस्तू तुमचे कडेन आसात जाल्यार तुमी हाडूंक तुमकां आपोवणें दिलां. दिवान म्युझिक कोर कमिटीच्या हर एका सान्यांनी तुमकां येवंक अवकाश आसा. मोगाच्यान आमी बेत गीत आनी बेत की म्हणून कांय बी नाकात. आळिल्लो सेवे आमचे हर एकल्याचो आदार तुमी दिवच्याक हांगा हे बेत आनी तो क्रिसमस संभ्रम आमी सांगता संभ्रमचो हे थोडे वर्सां आमी करूं ना. कित्याक म्हणून कोरोना उपरांत आमी करचें नाका म्हणजे ह्या वर्सा करयांत म्हण चिंतला. आनी त्या देखून तुमी येताल्यात आनी सांगात दितल्यात. इल्लो सुरयतान लसो पिठो तांत्या आनी डालडा मातिल्यान जाय पडला. कोणाक दिवंक मन आसा तुमी दिवेत ना तर थोडो आयवस थोड्यान दिल्लो आसा तातूंत जावन आमी हाडूंक जाता. पूण तुमकां मन आसा तर तांदळाचो पिठो सुरयतान पिठो तांत्या आनी डालडा जाय पडला तें तुमकां दिवंक अवकाश आसा. ब्रेस्तर दिसा कुस्वार पॅक करतात आनी 15 तारखेर शुक्राराक कुस्वार तुमकां मेळटलो. आनी त्या दीस तुमी कुस्वार घेवंक तुमकां हांगा पावट आसा. अर्ध्या किलोचे केक सयत त्या दीस आमी हांगा दवरतल्या तुमकां घेवंक अवकाश आसा. कुस्वार उरलो जाल्यार उपरांत आमच्या दफ्तरांत तो आमी दवरतल्या थंय जावन तुमकां घेवंक अवकाश आसा. हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे हांगा कुस्वार उरना म्हणटात. कुस्वार पुरा काबार जाता म्हण आमचे कोर कमिटी साने म्हणटात. आनी उरलो जाल्यार आमी थंय खंडीत जावन दितल्या. येवच्या हप्त्यांत रेतेर दिवंक आमचे सांगात आसतले मानदीक बाप मेल्विन नरोन्ना पॅरिस पेस्ट पक्षिकेरे ते आमचे सांगात आसतले. डिसेंबर 22 आमी नताला बेस आचरण करता. तुमी सर्वांनी येवच्याक आमचे मोगाचें आपोवणें तुमकां आसा. त्या दीस 2 केकी आमी ऑक्शन घालूंक आसतलो. 2 केकी मातसो सर्तीके ते हांगा ऑक्शन आसचें ना. नताला बेस्त उल्हासाचे संतोशाचे नेकेत्रांनी सोंपलेले तर मोगाचें न्हू आमी प्रायज जाली आमकां आनी कितें करूंक जाता म्हूण कांय भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक नेकेत्रां करूंक शिकयलीं जावन आसात. त्या देखून परत आमी एक अवकाश तुमकां करता. नेकेत्र कॉम्पिटिशन हांगा आसतलें. कित्याक म्हज्या मती गेलें म्हळ्यार हांव पोरपट्टा रेतेर गेल्ले ते दळा मार्लुईस म्हणलें एक बोवा परबायचें धार्मीक वस्तूंचें सेंटर आसा. तेंचे जेजू बाळक पळोवन म्हाका इतली खुशी जाली की ते दळा हांवें चिंतलें हे जेजू बाळक आमच्या थोड्या लोकांक म्हणून दीत जाय. त्या देखून हे नेकेत्राचें कॉम्पिटिशन हांगा आसतलें. रेडीमेड नेकेत्रां हाडूंक नात. तुमी हातांनी गेल्लीं खंयचीय नेकेत्रां व्हडलीं जावं दी ल्हान जावं दी 22 तुमी हाडली नेकेत्रां आमी बांदतल्या. आनी त्या दीस 3 इनामां ताका आसतलीं. आनी ह्या इनामां खातीरच
आमी एक दीस केरळा वयचे म्हण चिंतला कित्याक ते जेजू बाळो कितले सोबीत दिसताले म्हाका खंडीत जावन त्या 3 इनामांक इनामां सांगता 3 जेजू बाळोक तुमकां मेळटले आनी त्या खातीर तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगे तुमीच करचें म्हणा कोणाकय करूंक सांगा तुमच्या भुरग्यांक घरा आसल्या भुरग्यांक आनी हें बोवा परबाय तरान तुमकां मेळिल्लें एक वर्तें देणें कित्याक तुमचे थंय जायती कॅपॅसिटी आसा जायती टॅलंट आसात नकेत करचे हांगा लॅन्सी आबा आसा तो कितली नकेत कर्नाटक देवाक तो म्हाका कळिना कित्याक म्हळ्यार ताचे मिसस म्हणटा आनी क्रिस्मस त्या दाळा आमच्या घरांत कोयरत कोयर मागीर नितळ करियत नव्या वर्साक त्या देखून कांय भिवोवची गरज ना तुमी नकेत करूंक तुमकां अवकाश आसा क्रिस्मस कॉम्पिटिशन स्टार कॉम्पिटिशन ऑन 22nd of December 22nd डिसेंबराक ते आसतलें तशेंच मगाच्या न्हू फाल्यांच्या दिसान नाट्य वैद्य सबस्टीन स्वामी आमचे सांगात हांगा आसतले सकाळीं 8 वरां जावन सांजेर 6 म्हणसर ते हांगा वखदाक तुमकां कितेंय गरज आसा वखद दिवंक आमच्या सांगात आसतले तर तुमकां सर्वांक बरें मागता त्याच प्रमाणे पोर आमी तेगा जाणांची नांवां वाचलीं तांचे बर्थडे खातीर ताणें जेवण दिल्लें जावन आसा एक पोर दिलें आनी एक आज दिता आज आमकां फूल पॅक जेवण ना त्या देखून परच्या जेवणाची एक जेवण आज आमी दितले खपजीन मान्ना बाबतीन आयिल्लें दान हें जावन आसा झिटा डिसोजा 300 वलेरियन 500 आनी फेर्नांडीस 1000 मोली पायस 500 देव बरें करूं म्हणटा आसतना जेवणा बाबतीन आयिल्लें दान हें जावन आसा मेलरॉय आनी क्रिस्टल 500 प्रिमा पिंटो 500 नांव नाका म्हणून 1000 मगच्या हांवें तुमकां परत सांगलें दिवा आमच्या पाद्रेपयचें एकावंट आमी दितले हांव म्हणून आमकां आयिल्लो वो सगळो पौर सेर्वन आयिल्लो आयवास जावन आसा 5,35,000 आनी असो खर्च जावन आसा 5,20,000 15,000 उरल्या ते येवच्या पेस्ताक आमी उपयोग करतले हांव कापजीन अन्ना येवच्या हप्त्यान हांव दितलें करेक्ट अकावंट म्हाका मेळोना त्या देखून कितले पॅक केल्यात आनी कशें तुमी दिल्ल्या वरवीं कितल्या जाणांची बूक थांबल्या आनी एक कितें गी म्हळ्यार जायते जाण म्हणच्या हे कापुजीन अन्ना आनी कापुजीन मान्ना हे तुमी 2 दवरलां कितलें आपुरबाय म्हणटात आनी हांवें म्हणचें आसा तें आमच्या लोकांनी केल्लें जावन आसा त्या खातीर तुमकां शाबासकी तुमी दिल्ल्या भोव आपुरबायच्या दानाक सदांच आमी तुमचो उपकार बावडटा तुमच्या खातीर आमी सदांच मागतले हांव चड आनी चड मापान देव तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी जेजू आमच्या सोम्या सोडोय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तरवेकी या salvar करच्या मनशा कुळा नासांव केदी सोडे नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या आदाव एवे पाता केळे सर्गीचें दार देवान थांबले उक्तें करूं परतून तें ये वेगी तूं ये देव तरवेकी या पयताळा salvar करच्या मनशा कुळां नासांव केदी सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या
आमच्या जीवाचा ये सौम्या आमच्या मोगाळ पुता सोवे अंकर मोळी आशीर्वादी आमकां भाग्यवन कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.